मोगाळ भावा भयणीनो, कार्मेल किरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां हांव स्वागत म्हणटा। आज प्राजीत काळाचो तिसरो आयतार। पयले आमी देवाचें उतर चीत दिवन आयकुया। सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुका येसुमिया। जुदेवाची पास्क परब लागीं पावली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो। देवळांत गोरवां, बकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले वेपार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले। हें पळोवन ताणें सुंबाचे एक सापकाशे विणले आनी तांकां सकटांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें। वांटवकारांचे मांड ताणें ओमते घाले आनी तांची नाणी शिमटायली। पारवे विकतल्यांक तो म्हणलो, काडा ते हांगातावन, म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करिनाकात। तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासता ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतराचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो। जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर्यां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोंड घाला आनी 3 दिसांनी हांव हें परत्यान उबारतलों। जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 46 वर्सां लागलीं आनी तें तूं 3 दिसांनी उबारतलय? पूण जेजू उलयलो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशांत। ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो। तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मांडली। पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्लीं असर्यां पळोवन साबार जाण ताका सत म्हणूंक लागले। पूण जेजू सकड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना। मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणासलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशांत ताका रुजवात गज नातली। देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता। जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भावानो भयणीनो, हांव एक दीस एका इगर्जे गेल्ल्या वेळार त्या इगर्जेच्या दारवट्या वयर अशें बरोवन आसलें, तूं ह्या इगर्जेक भितर सरताय देवाचो मोग करच्याक, तूं इगर्जेंतल्यान भायर वेताय पेल्यांचो मोग करच्याक। मोगाळ भाव भयणीनो, हर एक धर्माच्याक, जावं पुरो क्रिस्तांव धर्म, जावं पुरो हिंदू धर्म, जावं पुरो इस्लाम धर्म आनी खंयचोय धर्म आसा, तांकां तांचे म्हणलेंच एक पवित्र जागो आसा आनी त्या जाग्यार तांचे म्हणलेंच एक टेंपल आसा, एक मंदिर आसा आनी ह्या टेंपलांत, ह्या मंदिरांत थंयसर लोक मागणे भेटोवंक, देवा लागीं विनवणें हाडन तांची सॅक्रिफायस भेटोवंक त्या पवित्र जाग्यार येतात। आनी अल्या जाग्यार ते येत आसतना तांचे थंय कितेंय एका रितीची दैवीक सेंटिमेंटां उत्पन्न जातात आनी आपणाची मागणी जावं तेसावां जावं थंय ती भेटयतात। मोगाळा भावा भयणीनो, जायतीं आमी यात्रेक पळयना गेल्या, जावं पुरो जेरुसलेम शहराक, जावं पुरो युरोपाक, जावं पुरो रोमा शहराक। जेन्ना आमी ती टेंपलां भेटतना आमचे थंय कितेंय एका रितीची दैवीक सेंटिमेंटां उक्ती जातात या उत्पन्न जातात आनी आमची मागणी, आमची तेसावां आमी थंय भेटयता। हेच पासत जेन्ना मोइजे त्या पवित्र दोंगरार आसतना सर्वेस्व देव मोइजेक म्हणटा, तुवें आसचो जागो पवित्र, त्या देखून तुज्या पांयांच्यो वानो तुवें काडन येजे। इतलेंच न्ही, जेन्ना दावीद राय देवाक एक टेंपल तयार करूंक आशेतना देव म्हणटा,
तुवें तुजे हात मेळयलाय रक्तान मेळयलाय तूं म्हाका तेंपलो बांदिनाका तुजो पूत सलमांव राय म्हाका तेंपलो बांदता इतलेंच न्ही प्रावादे मुखार देव सांगता तुमी तुमचे घरां बांदून ऐशरामी जिवीत जिवन आसात ददोसकायचें जिवीत जिवन आसात म्हजें तेंपल थंय मोडून पडलां पयलें वचून तें तेंपल बांदा आनी हाचे वरवीं जायतें बरेंपण तुमचें थंय घडटलें ओय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज असलेंच एका तेंपलाचे एका मंदिराचे उल्लेख आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा आयच्या वांजेलांत जेरुसलेम जुदेवाचें वैभवाचें तेंपल जावन अशें जेरुसलेम तेंपला विशीं आमी आयकता आनी हे तेंपलांत लोक जुदेव लोक यात्रेक पयनाक येतलो मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी प्राचीन काळाच्या तिसऱ्या आयतारा आसा आयच्या आमच्या नियाळसो संदेश जावन आसा देवाक हांवें कसलें तेंपल बांदलां वा देवाचें तेंपल हांवें मोडलां काय वा बांदलां म्हणलें विशयाचेर आमी नियाळ करया देवाक हांवें कसलें तेंपल बांदलां पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या जेरुसलेमाच्या तेंपलाक लोक यात्रेक पयनार येतालो आनी ह्या जेरुसलेम तेंपलाक देवा जेजू क्रिस्ताक भेटयल्लें जावन आसा आनी त्याच तेंपलांत जेजू क्रिस्त भायर पडलो जावन आसा आनी त्याच तेंपलांत त्या जाणट्या लोकां लागीं जेजू क्रिस्तान तर्क केल्लें आसा आनी त्याच तेंपलांत जेजूक इन्कार जेजूक तिरस्कार मेळ्ळोय आसा आनी आज आमी नियाळ करया हांवें देवाक कसलें तेंपल बांदलां आयच्या पयल्या वचपाक आमी येवया आयचें पयलें वचप निर्गमन पुस्तकांतलें विसलें जावन आसा इस्रायल प्रजेन देवाक फावो तो मान दिवच्याक आनी पेल्याक फावो तो मान दिवंक मार्गदर्शन जावन मोइजे मुखांत्र तो सरेस्पो देव इस्रायल प्रजेक 10 उपदेश दिता आनी हे 10 उपदेश जुदेव नियमशास्त्राचे तिरलस जावन आसात एक प्रमुख वांटो जावन आसा आनी सगळें जुदेव नियमशास्त्र ह्या 10 उपदेशाचेर बांदून हाडलें जावन आसा आनी हे 10 उपदेश देवाचें मंदिर जावन आसच्या मनशान देवातय आनी पेल्यातय कसलो संबंध दवरिचें म्हणलें ते 10 उपदेश सांगतात पयले 3 उपदेश देवान ताणें बिडारकाच्या मंदिरांत आमी कशें आसाचे म्हणल्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा तर उरले 7 उपदेश आमी मनीस देवाचें मंदिर जावन आसचें मनीस मनशाक कशें आमी गौरव दिचे कशें आमी मान दिचें म्हणलें हे उरले 7 उपदेश आमकां सांगतात मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी येवया सान पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांतलें आयचें दुसरें वचप विसलें जावन आसा आनी सान पावलो कशें जेजू क्रिस्त देवाचें एक वर्तें तेंपल म्हणलें आमकां स्पश्ट कळीत करता आपणाच्या कुर्सा मरणा वरवीं जेजू क्रिस्त देवाचें एक पवित्र तेंपल जाल्लें म्हणून आमकां कळीत करता आनी जुदेवांक जेजू क्रिस्ताचें कुर्सा मरण एक अडखळ जाता कित्याक सुदेव लोक आपणाचो मेसिया आपणाचो सोडवणदार एका राजकीय मुखेली भशेन येतालो आनी आपणाक सुटका दितलो म्हणून चिंतून आसले पूण तांचो मुखेली एका खुर्सार कश्ट मरण उमकळत आसतना तांकां तें अडखळ जाता एक स्टंबलिंग ब्लॉक जाता आनी फडकिऱ्या प्रावादेन म्हणल्या भशेन जोर्दानाचे वारें तो 2 वांटे करतलो आनी जेरुसलेमाचे फागोर तो परतितलो म्हणल्या एका इराद्यान एका चिंतपान आशिल्ल्या जुदेव लोकांक कुरीस जेजू क्रिस्ताचें मरण एक अडखळ जाता आनी तांच्या चिंतपा प्रमाणे तें घडना आनी तांकां एक नालिसायेचें जाता आनी उपरांत जनती लोकांक जानवाई आनी तत्वशास्त्र मनशा जिविताच्या कश्टाक पर्याय दिता म्हणून चिंतच्या त्या जनती लोकांक जेजू क्रिस्ताचें कश्ट मरण आनी पुन्हा जिवन पळोवन एक आसची संगत जाता आनी सान पावलो कोरिंथकारांक बरोवन भोव अपुर्बाय रितीन कशें जेजू क्रिस्तान आपणाच्या कश्टा मरण आनी पुन्हा जिवंतपणा वरवीं
देवाक एक खरें मंदिर, एक खरें टेंपल कशें स्थापीत केलें, कशें निर्माण केलें म्हणून त्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलाक शुभ वर्ताक आमी येवया. सांजुवान बरयल्ल्या शुभ वर्तांतले आयचे वांजेल विंसलां. सांजुवाव भोव गुंड चिंतपाचो, उंचल्या चिंतपाचो एक वांजेलिस्ट जावन आसा. ताच्या वांजेलांत तो जायते संकेत उपयोग करता, जायते संकेत उपयोग करता. हाचे मरिफात जेजू क्रिस्ताची खरी वळख तो दिवंक पेसारता. आयच्या वाचपांत आमी दोन संगती आमी समजूंक सांगता. पयलें जेरुसलेम देवळाचे ह्या मंदिराचें पवित्रपण. दुसरें जेजू देवाचें वर्तें मंदिर, जेजू देवाचें पवित्रपणाचें मंदिर म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करता. पयलें आमी येवया. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू पास्काची परब आचरूंक जेरुसलेम शहराक सोडून गेलो. पळया, जुदेव लोकांक 3 फेस्तां प्रमुख जावन आसलें. पयलें पास्क, पेंतेकोस्त आनी तंबाचें फेस्त. आनी ह्या फेस्ताक 19 वर्सां जाल्ल्या हरएकल्या जुदेवांनी, जुदेव तरणाट्यांनी, ह्या दादल्यांनी जेरुसलेम शहराक कड्ड्याय जावन येवंक आसलें. आनी अशें आयिल्ल्या त्या जुदेव लोकांनी बली भेटोवंक आसली आनी टेंपलाचे ते तिरवो बांदूंक आसले. आनी हे संप्रदाय लोक बऱ्या तरान पाळटाली. लेवी शास्त्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, जेन्ना एक जुदेव टेंपलाक बली भेटयता तर ती बली आयबनांतली शेळी जायची. आनी ही आयबनांतली शेळी तांणी तांच्या घरांतून हाडूंक जाय आसलें. पूण जायतो लोक जेरुसलेम शहरा टेंपला सरशी आसलो, तांकां हाडूंक हे कश्ट जायनातलें. पूण जे लोक पयसतोन पयन करून यात्रेक पयन करून येताले तांकां हे भोव त्रासाचें जातालें. आनी ह्याच कारणा खातीर तांकां सुलभ जावचे खातीर टेंपलाच्या वाठारांत ती शेळी, आयबनांतली शेळी विकताली. पूण ती शेळी ह्या बली काणू म्हणून तांणी याजाका लागीं वचूंक जाय आसलें. आनी जेन्ना याजक ताचें ती शेळी पळोवन तीर्प दिता तेन्ना ती आयबनांतली शेळी जातली. पूण जायते लोक कश्ट काण तांच्या घरांतवनी ती शेळी हाडून येताली. पूण याजक ही शेळी मांडून घेवंक तयार नासले. अशें दुबळ्या धाकट्यांचें जायतें शोशण जातालें. कित्याक याजक बली बटयूंचो एक मुनियारी जावन आसलो. पूण जायते बटी तो याजक व्यापार करच्या संगतींनी मग्न जाल्ले वरवीं त्या लोकांनी हाडिल्ली ती शेळी तो तिरस्कार करतलो. अशें त्या दुबळ्या धाकट्यांची ह्या यात्रेक जुदेवांची जायतें शोशण जातालें. आनी अशें तो लोक पुरपुरतालो. अशें एक जिवें बलिदान भेटोवंक सोम्याक तांचे वरवीं जालें ना. इतलेंच न्ही, तांणी त्या मंदिराचे, जेरुसलेम टेंपलाचे तिरवो बांदूंक आसलो. आनी ह्या संदर्भार जेन्ना जुआंव आपले शुभ वार्ता बरयता ह्या जेजू आसल्या संदर्भार, तेन्ना रोमा घराचे आडळीत थंय चलून आसलें. आनी तांची नाणयां थंय वेव्हार जावन आसलीं. ह्या पासून लोकांनी ती नाणयां एक्सचेंज करूंक आसलीं. एक्सचेंज केल्ल्या उपरांत शेकेल म्हणली नाणी ताणें टेंपलाक भेटोवंक आसलीं, दिवंक आसलीं. आनी असल्या संदर्भार थंय अन्याय जावन आसलो. कित्याक रोमागार अन्य लोक जावन आसलो आनी अन्य लोकांची नाणयां देवाक भेटयल्यार देवाच्या विरोध म्हणले मनोभाव तांचे थंय आसलो. ह्या पासून मोगाळ भाव भयणीनो, ते तांची ती नाणयां तांणी एक्सचेंज करून देवाळाक भेटोवंक आसलें. आनी ह्या संदर्भार जायतो अन्याय जावन आसलो. आनी अशें लोकांनी एक बरें बलिदान भेटोवंक, ह्या सॅक्रिफायस करूंक थंय जायनातलें. आनी ह्याच पासून जेजू क्रिस्त देवाळ शुद्ध करता. आनी जेजू देवाळ शुद्ध करचे जायते सांकेतीक अर्थ आसा. ह्याच पासून हांवें सांगलें, जो हांव भोव गुंडायचो वांजेलिस्ट, भोव गुंडाय चिंतपाचो एक वांजेलिस्ट जावन आसा. पळया, देवाळ शुद्ध करचें पयलें जावन आसा जेजून पोरनो सल्लो संपूर्ण करून नवो सल्लो प्रारंभ करचें एक घडी जावन आसा. देवाळ शुद्ध करचें जेजून पोरनो सल्लो संपूर्ण करून नवो सल्लो प्रारंभ करचें एक घडी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या
वांजेलिस्तांत देवाळ शुद्ध करचे म्हळ्यार अर्थ कितें हांवें पयलें सांगलें सांजू हांव भोव गोंड चिंतपाचो वांजेलिस्त म्हूण देवाळ शुद्ध करचे म्हळ्यार पयलें जेजून पोरनो सल्लो संपूर्ण करून नवो सल्लो प्रारंभ करचें दुसरें देवाचे राज म्हणजे मनशाकुळाचे सोडवण्याचे काळ लागीं आयला प्रारंभ जाला म्हणलो अर्थ येता आमी दुसऱ्या वांजेलांत या जावं बरो लुकाच्या मातेवाच्या मार्काच्या वांजेलांत देवाळ शुद्ध करचे सन्निवेश जेजू क्रिस्ताच्या परगर्जनेच्या आखरेक येता पूण जुवांच्या वांजेलांत देवाळ शुद्ध करचे जेजू क्रिस्ताच्या परगर्जनेच्या पयलें येता म्हणजे जेजू क्रिस्त एक नवें टेंपल जाता आनी उपरांत आमी आयकता जेजू क्रिस्त गोरवांक बोकऱ्यांक आनी पयशे ह्या दोड विकतेल्यांक भायर धांवून येता ह्या कार्यांत जायते सांकेतीक अर्थ आसा मोगाळ भाव भयणीनो पयलें जेजूच्या बले वरवीं खुर्साच्या बले वरवीं खुरीस म्हणली नवी वेदी जेजू थंय निर्माण करता थंय रुपीत करता आनी तोच बली जाता आनी ह्याच खातीर खंयच्याय ओम बलयेचे खंयच्याय गोरवांचे खंयच्याय मनजातीच्या रक्ताची ती गरज ना बगार जेजू क्रिस्तच आपणाकच थंय भेटयता आनी जेजू क्रिस्त एक साखरपिसाची बली जाता एक शेळी जाता आयबनातली शेळी जाता आनी जेजू क्रिस्त थंय ती शेळी भेटून सो तो महान याजक जाता ओडू सांगले बरी याजक कशें ती शेळी आयबनातली वा निर्मळ शेळी म्हणून परवानगी दिता हांगा देवच जेजू क्रिस्त एक शेळी म्हणले मोर मारता आनी ह्याच खातीर आमी आयकता देव म्हणटा ओ म्हजो मोगा सपूत हाका तुमी आयका हें जावन आसा देवान दिल्ली मोर मोगाच्या भाव भयण उपरांत आमी आयकता जेजू क्रिस्ताच्या बले वरवीं परतून आमी ह्या देवाळाक ह्या जेजू क्रिस्ताच्या टेंपलाक आमी तिरवोवपाची गरज ना कित्याक ताणें ताच्या रक्ता मुखांत ताच्या रक्ता वरवीं आमकां ताणें मोलाक घेतलां आमकां सोडवण दिल्या कित्याक म्हळ्यार त्या गोरवांच्या त्या बोकऱ्यांच्या भले वरवीं आमची सोडवण येना बगार जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमची सोडवण आयल्या आनी अशें जेजू क्रिस्त ते कितें जुदेवांची पोरणी संप्रदाय आसली खान उडयता आनी नवी संप्रदाय हाडटा आनी नवो पोरनो सल्लो तो संपूर्ण करता मोगाळ भाव भयण उपरांत आमी आयकता जेजू त्या वेपार करतल्या लोकांक म्हणटा म्हजे बापाचें घर तुमी सोराचें भुयार केलां ही उतरां जावन आसात एरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतली एरेमिया प्रवाद अशें म्हणटा म्हजें मंदीर म्हणून नांव दिल्लें हें टेंपल तुमी सोराचें भुयार केलां गाय सोराचें भुयार म्हणटना आमकां आमचे मती घेवचें म्हळ्यार जेन्ना एकलो सोर सोरता तो उपरांत ते संगती व्हरून आपणाच्या इश्टा मदें वांडटा आनी दुसरें सोरपणाक येवजण घालचो एक काळो कसो जगो हांगा पळय सांजू परतून सांकेतीक रितीन जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड जेन्ना उजवाड येता काळो खूब पयस वता सोराचें भुयार पयस वता म्हणलें भोव सांकेतीक रितीन तो पिंतरायता आनी तिसरें आमी परतून आयकता 3 दीस 3 दिसांनी हांव हें टेंपल उबारता म्हणून स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा 3 दीस जावन आसात जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणां आनी जिवंतपणाचे ते भागी दीस जेजू क्रिस्त त्या निमाण्या बेरेस्तारा त्या निमाण्या शुक्राची बली त्या आपणाच्या आखरेच्या जेवणा मुखांत तो भेटयता आनी ह्याच वरवीं जेजू क्रिस्ताचे कश्ट या मरण त्या जुदेवांक एक अटकळ फातोर जाता आनी त्या जनतेलांक आसची एक संगत जाता कित्याक एका सोडवंदरान एका रायान कशें मरचें म्हणलें तांकां चिंतूंक जायना कित्याक तांच्या राजावाक ती सड मौत दिल्ल्या वरवीं जेजू क्रिस्ताचें मरण कश्ट आनी जिवंतपण तांकां पिश्याचे एक नलिसायाची संगत जाता मोगाळ भाव भयणीनो आमी सर बावतिस्माद्वारे जेजू क्रिस्ताची टेंपलां जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या कुरपेची टेंपलां जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें देवाळ केवल पत्रांचें न्हय मोगाळ भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताचें टेंपल जावन आसा कुडीचे आनी आत्म्याचे आनी सताचे आनी मोगाचे ह्याच खातीर जेजू क्रिस्त जासोवाच्या 4थ्या अध्यायांत सांगता त्या सामर्गाच्या स्त्रियेक एक काळ येतलो
तुम्ही जेरुजालेमांनी समारियांनी बगर आत्म्यान आणि सत्यान त्या देवाक तुम्ही आराधन करतल्यात कित्याक देव जावन आसा परम आत्मो. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज या प्राचीन काळार हांव तुमकां एक सवाल करता आनी म्हाकाच एक सवाल करता. आज आमी कसलें टेंपल त्या जेजू क्रिस्ताक बांदलां काय? ह्याच खातीर सांग पेद्रू आपल्या पत्रांत अशें बरयता, देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक तुम्ही जिवे पातोर जायात. देवाक मानता तसली आत्मीक बलिदाना जेजू क्रिस्त मरिपात भेटून दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुम्ही जाया. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आज कसली टेंपलां आमी जेजू क्रिस्ताक बांदल्यांत. खंयच्या दिसा आमी मनीस देवाचे मंदिर न्हय म्हणून आमी चिंतूंक सुकता. आमी पात्राच्या देव मंदिरा विशीं चिंता आनी बांदता, मोडटा आनी नवीकृत करता. आज आमी आमच्या देवाळाक वेतना कित्याक वेता? आमची ग्रेस्तकाय दाखोवंगी, आमचे श्रृंगार दाखोवंगी, या देवा कडेन हांवें म्हजे संबंध दवरूंक आनी फेल्याचो मोग करच्याक. आज मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमची देवाळां ह्या टेंपलां राजकीय चटवटी करूंक एक स्टेज जाल्या न्हय गी. मोगाळ भाव भयणीनो, देव मंदिराच्या नांवान आज आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांत कितलो मनस्ताप जाला, कितली फाड कामां जाल्यांत, कितले द्वेष हगे आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांनी ओंपलां. अशें केले वरी आमच्या टेंपलांक वचूंक आमकां सलिसायचें जाता गी, ह्या देवाक हें खुशेचें जाता गी. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सारक्या आनी स्वरुपाची मनशाची निर्लक्ष्य करून ताका गौरव दिनासतना, ताका मान दिनासतना, ताका चिल्लून पळोवन कोरडाचे बिल्डींग या कोरडाच्या पत्राचे देव टेंपल बांदून कितें फायदो? हें देवाक संतोशाचें जाता गी. ह्याच पासून देव म्हणटा, तुमच्यो ओम बलयो, तुमचे बली अर्पणां म्हाका पसंद ना, म्हाका एक नितळ निर्मळ काळी जाय. केन्ना आमी म्हजो पेलो देवाच्या सारक्याचो स्वरुपाचो पेलाची वळख म्हाका जायना, आमी त्या देव मंदिरा पत्राची देव मंदिरा बांदून कितेंच प्रयोजन ना. मोगाळ भाव भयणीनो, त्याच पासून तुमकां हांव विचारता, आज कसलें टेंपल आमी बांदलां? मोगाळ भाव भयणीनो, इतलेंच न्ही, आमी त्या जुदेया वशेनी आमची फिरगज कुटुंबां जावं पळय एक मार्केटीची जागो केल्यात. आमची इगर्ज्यो मार्केटीची जागो केल्यात. जशें मार्केटींत आमी बार्गेन करता, तें दी हें दी म्हणटा, आमच्या टेंपला वचून देवा लागीं आमी मागचें तें दी हें दी. ह्याच पासून तुमकां हांव सवाल करता, ह्या प्राचीनाच्या काळार तुमी खंयची टेंपलां बांदल्यांत? जेजू क्रिस्ताची जिवें टेंपल तुमी बांदलां गी, वा ह्या संवसाराचें टेंपल तुमी बांदलां? आमी जावन आसात त्याच पवित्र आत्म्याची टेंपलां आनी आमच्या आत्म्या वरी त्या बापाक अब्बा बापा म्हणचे भाग आमकां त्या जेजू क्रिस्तान फावो केला. आज आमी कसलीं टेंपलां जाल्यांत, आमच्या मोतीन चिंतमां कसलीं जाल्यांत, आमच्या उतरांनी येवची ती उतरां, आमच्या तोंडांनी येवची उतरां कसलीं जाल्यांत. आनी अशें जेजू क्रिस्ताचें जिवें टेंपल आमी कशें बांदचें? मोगाळ भाव भयणीनो, इतलेंच न्ही, आज आमच्या गरजेक टेंपलां जाय, मंदिरां जाय, पूण आमी जायती फावटी आमी मंदिरां सोबायाची केंद्र केल्या शिवाय देवाच्या अजीरपणाचो एक जागो आमी करूना. त्या पासून आज तुमकां परत एक फावटी हांव सवाल करता आनी तुमकां सवाल करची गरज आसा. आज जेजू क्रिस्ताक हांवें कसलें एक टेंपल बांदलां, वा जेजू क्रिस्तान दिल्लें हें टेंपल हांवें मोडलां काय बांदलां काय? वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. Jezu barka naman tuka, Jezu barka वंदन तुका बेसावां चेरगाल वाळे कुरपेजर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवर. बेसावां चेरगाल वाळे कुरपेजर